खाजगी आणि सरकारी टँकरांतल्यान करतात ती उदका पुरवण सुरक्षीत काय ना असो मुद्दो वास्कोच्या लोकांनी काढला। वास्कोकारांच्या कागाळी वेल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्यान निकतीच खासा बसका घेतली। टँकरवाले कायदो पाळून उदकाची पुरवण करतात काय ना हो विशय हे बसकेक आयलो। उदका पुरवण करपी टँकराची टाकी भितरल्यान स्टेनलेस स्टीलाची आसा काय ना ते टँकरवाल्यान टँकराचेर लावचे म्हूण लोक मागतात। वास्कोतल्या लोकांनी केल्ले कागाळी वेल्यान उपजिल्लोधिकाऱ्यान ही बसका घेतली। ग्राउंड वॉटर सेल समिती हे बसकेक आशिल्ली। Tankers being made of stainless steel. Now, if the act is looked very closely, it said that it's lining of stainless steel. The second point is that Honorable Chief Minister had given assurance in the House that all the tankers will, when registered, will display their registration details on the tanker for the public to note. As the executive engineer stated that there will be a sticker which will be put. We are happy that this is a step forward. Our concern is about responsibility given to the health department to check the water in every trip that is being undertaken by the tanker. In the act it is mentioned what the tanker should have lining. Now on that particular aspect I will make it very clear now what that lining stands for, right? So now as some of the complaints were there that it should have internal lining. Now internal lining in what sense it is? Because now normally some complaints were there that internal lining is not possible, right? On that I will make the thing clear so that before the next meeting I will be very clear with the subject. दिशान परब प्रुडंटा खातीर। शिरोड्या धनसडे तोल वाठारांत बंद पडिल्ली चिऱ्यांची खण सुरू जाल्ल्यान थंयचे लोक तिडकल्यात। खणीक लागून घरांनी धुल्ल जाता, भुरग्यांक कसलीच सुरक्षा ना अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या। वर्स 2010 ही खण बंद पडिल्ली। 15 ऑगस्टा सावन ती परत सुरू जाल्या। सरकारी अधिकारिणी कडेन कागाळ केल्या पूण कोणूच काना मनार घेना अशे लोक म्हणटात। सगळे लोकांक खणी बंद जाल्ल्यो जायो, कारण त्या खणी उदक भरले ते पळयत भुरगीं येवन फातर उडयतात, आमी ना ते पळयता भुरगीं हे खणी उडी मारता उदक न्हांवतात, त्या पाड्या उदक न्हांवन आतां कितलेशेच आमगे भुरगे पळय इस्कॉलाक वचपाचें बंद। थंडी दोतोरागेर गेल्या दोतोर म्हणटा तांकां हेजें उदका रिएक्शन जालां, सांगलें आमगे आयकोपा तयार ना की त्यो खणी बंद कर म्हूण सांगल्या। हेजे दिसाक बरें तापता त्या दिसा धुल्लान तर ना, घरान तर सगळे कपड्यांचेर तशें आयदनाचेर सगळे वयत आमगे घोवाक तूं कामां वयता कांय गव्हर्मेंट जॉबाचेर कोण ना हांगा, सगळीं ते डेली वेजीसाचेर आहा आनी जर एक दोन दीस सुटी मारल्या हेंचे फुडें नासल्यार आमगे तो पेमेंट सुद्दां पडना आमकां। ते हेंचे फाटल्यान नाचप की थंय नाचप म्हाका दिसता कितें आतां गव्हर्मेंटान ते फुडें सरून आमकां कितें हेल्प केल्यारच अशें जावपा ना, कित्याक आमी गव्हर्मेंट सर्वंट न्हू पण बारीक मनशां म्हणून सगळीं आतां फाटीं सरता जाले। पुलीस बी कांय फायदो ना, एक्शन घेवपाक मागना सुद्दां आमी तेजी झुजलाय बीजेपी साठी, पण बीजेपी गव्हर्मेंट येवन सुद्दां आमकां हेंच पळोवपाक मेळटा जाल्यार आनी कितें उरला। पण आमकां आतां कितें जाय तें चालू नाका, आमकां बंद जाय, एक फावटी बंद केलें बंद आसपा जाय न्हू। आयज केलां तें सगळ्या दिलां, इवन पंचायत दिल्या, कलेक्टर दिला, मामदार दिला, पोलिसांय दिला, मायनिंगा दिलां, एक फॉर्मेलिटी सुद्दां तेणें आयज केली ना। आमकां उतराचें सांगलें ते फोनाचेर लास्ट मागीर पर्सनली ती पेपर पावल्या ते सो आमकां सांगलें तेणें। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाच्या डेव्हलपमेंट सेंटरांनी फुटबॉलाचे धडे घेवपी 650 वयर भुरग्यांक आतां रायझिंग स्टार्स सर्तींतल्यान नेट मेळटलो। मोबायल फोन सर्व्हिस दिवपी व्होडाफोन कंपनीन ही सर्त पुरस्कृत केल्या। फुडल्या म्हयन्यांत ही सर्त सुरू जातली, ती फेब्रुवारी मेरेन चलतली। Football fever in Goa is something which we're very keen to associate with. This journey for us started with GFDC way back in December last year, when along with them we inaugurated the first development center which they opened in Valpoi, which was really to develop the community football experience and train and support the local children there to be able to take on the sport and to really enjoy it, as well as providing the platform to be ready for further competition. This festival will be conducted from the 1st of September, where we'll be inaugurating the festival across the 6 centers: Valpoi, Sulcorna, Benauli, Navelim, Aldona, Kandepar, and of course the sub-center, girls sub-center that we have at Moira. So actually it will be at 7 places, but Aldona, Moira come under one center. We are having tournaments in 4 categories: under 10 and above 10.
boys and girls. And the winners, the two best teams from each center, qualify for the inter-center tournament, as Smith told you, somewhere in November. Once we finish the intra-center league, we shall start the inter-center league. It's not a knockout tournament, it is a league festival. And as per FIFA guidelines, it is focusing more on the children enjoying the game, having fun, at the same time giving them a competitive edge. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.